ह्या फावटी तुमकां खबर आसा न्ही की जे पब्लीक एग्जामिनेशन आसा न्ही SSC आनी HSSC 10वी आनी 12वी ताचे 2 एग्जामी आसतात आनी दोनूय एग्जामीचो कंबायन करून दोनूय एग्जामीचे मार्क्स कंबायन करून फायनल रिजल्ट आमी दितात. एक एग्जाम आमची ऑलरेडी जाली जी डिसेंबर जानेवारीक जाली आनी ताचो रिजल्ट येत आसा. सो बाय एंड ऑफ दीस मंथ न्ही फेब्रुवारी एंड पर्यंत सगळेच मार्क्स रेडी जातले आनी तोय रिजल्ट आमचो जातलो. आतां सेकंड टर्म जी एग्जाम आसा ती अर्ध्या पोर्शनाचे म्हणजे फर्स्ट टर्माक जो पोर्शन आसा तो सोडून जो जानेवारीच्यान जो पोर्शन घेतला सेकंड टर्माक जो मार्क केल्लो आसा पोर्शन त्या पोर्शनाचेर आसा आनी तो पेपर 40 मार्काचो आसतलो आनी तो सब्जेक्टीव आसतलो. म्हणजे तातूंत फक्त MCQज अशें ना. फर्स्ट टर्माक आमी MCQज घेतले म्हणजे 4 ताका अल्टरनेटीव आनी 4तलो एक खंयचो अल्टरनेटीव बरोबर आसतलो त्या प्रमाणे आसले. हातूंत कशें आसा हातूंत सगळे दिस इज टोटली सब्जेक्टीव टायप आसतले. ही एग्जाम जी आसा ही 5 एप्रिलच्यान सुरू जाता. 10वेकय 5 एप्रिलच्यान सुरू जातली आनी 12वेकय 5 एप्रिलच्यान सुरू जातली. जशें आमी फर्स्ट टर्म आमी जशी वांगडा सुरू केल्ली तशीच सेकंड टर्म आमी वांगडा सुरू करता एप्रिलच्यान बाय फॉलोवींग ऑल हेल्थ प्रोटोकॉल्स. नंबर 2 जी सीट नंबर जेंकां ते फर्स्ट टर्माक जे सीट नंबर असायन केल्ले आसा तेच सीट नंबर उरतले भुरग्यांक. मागीर तांची सेंटर जी आसा ज्या सेंटराचेर तांच्यानी एग्जाम आन्सर केली आसा ती सेंटरूय तांची तशीच उरतली. तातूंत चेंजीस कांयच ना आसा. तिसरी गजाल तांची प्रॅक्टिकल एग्जाम आसा ते आमी तांकां म्हटलां की तुमी 1 मार्चाच्यान 20 मार्च पर्यंत अशें ह्या हातूंतल्यान तुमी ती तुमची प्रॅक्टिकल सोंपयात. जशें 10वेक सांगला तशें आमी तांकां 12वेकय सांगला आनी तांकां लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर दिल्ले आसा. तो लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर तांच्यांनी थंयचो तो पिकअप करप. एकच आमी तांकां परत आमी एक SOP थंय इश्यू केल्या की अशें जावंक जायना की एकच एक्सटर्नल एग्जामिनर सगळ्या स्कुलांनी वता किंवा तेंचे एक 10 बॅचीस आसात किंवा 5 बॅचीस आसात जाल्यार 5य बॅचिसांक तोच एक्सटर्नल एग्जामिनर घेता अशें जावं न्हय. सो एक्सटर्नल एग्जामिनराक जेन्ना तुमचो एग्जामिनर जेन्ना दुसऱ्या स्कुलांत तुमी धाडटात तेन्ना प्रत्येक टिचराक इक्वल वर्कलोड वचूंक जाय. म्हणजे एका टिचराक 4 बॅचीस जर दिल्ले आसत जाल्यार दुसरो तुमचो टिचर तितलेच 4 बॅचीस दिवंक जाय. एकट्याकच सदांच एकट्याकच धाडप अशें जावंक जायना हें आमी सांगलेलें आसा तांकां. आनी प्रॅक्टिकलाच्या बाबतींत सामकें सुटसुटीत प्रमाणे हो प्रोग्राम जातलो. जेंकां कोणाक थोड्यांक दिसता की बाबा आपली प्रॅक्टिकल एग्जाम जावपाक आनी मातसो थोडो टायम जाय किंवा आमचे बॅचीस जाल्यार तांचे तशें आमकां कळयलें जाता. त्या प्रमाणे योग्य तो बोर्ड निर्णय घेतला. जवळ जवळ 18,223 हे भुरगे जितले भुरगे फर्स्ट टर्माक बसले तितलेच भुरगे सेकंड टर्माक बसतले. थोड्यांनी 1-2 किंवा ज्या भुरग्यांनी विड्रॉ केला ते भुरगे आसतले. आतां जवळ जवळ एक दुसरी आनी आमची एग्जाम चालू आसा ती तातूंत म्हणजे ज्या भुरग्यांक फर्स्ट टर्म जे मेडिकल ग्राउंड्साचेर जेंकां चुकले किंवा जेंच्यांनी नॅशनल गेम्स च्या वेळार ते क्लॅश जाली त्या भुरग्यां खातीर स्पेशल एग्जाम घेतली वता. ती चालू आसा आनी ताका योग्य प्रतिसाद आसा. तांचे मार्क्स आमी आतां हे फर्स्ट टर्माक वांगडाच दितले अशें. सो 18,000 सुमार 12वेक हे भुरगे आसात आनी 20,500 ज्या लागीं लागीं अशे हे 10वेचे हे भुरगे आसात. सर रिजल्ट केन्ना डिक्लेअर जातलो? हो आतां कसो आसा फर्स्ट टर्माचो रिजल्ट आमचे कडेन ऑलरेडी आयलो. सेकंड टर्माचो रिजल्ट येतलो म्हणजे सेकंड टर्म जाल्या उपरांत मागीर तांचे प्रॅक्टिकल मार्क्स मागीर तांचे जे ग्रेड्स बी आसतले ते धरून आमकां लागीं लागीं 1 म्हयनो सुमार लागता ताका. सो एप्रील एंड पर्यंत ही एग्जाम चलता. सो अपेक्षा आसा की मेच्या लास्टच्या दरम्यान दोनूय रिजल्ट हे किंवा एका विकाच्या फरकान सरोंक जाय. लास्ट वीक बोर्ड डिक्लेअर करतलो काय बोर्ड स्कुलांनी? ऑफकोर्स आमी डिक्लेअर बोर्ड कित्याक एग्जाम आमी घेतल्या. सो बोर्ड रिजल्ट डिक्लेअर करता.